एमपीटीच्या बंदरार बर्थ नंबर 5A आणि 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवपा विशीं जिंदालाचे साउथ वेस्ट पोर्टान हायकोर्टात घाल्ले याचिकेर मंगळारा सुनावणी जाली. गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल जाय मेरेन कसलोच पर्यावरण दाखलो दिवपाचो ना म्हूण दिल्लीच्या एनजीटीन 22 नोव्हेंबर 2017 ऑर्डर दिल्या. ह्या ऑर्डरीचेर राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार समिक्षा याचिका घाल्या म्हूण पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाच्या आदोगादान हे वेळार सांगलें. हे याचिकेर 15 फेब्रुवारीक सुनावणी जातली. हरीत लवाद हे याचिकेचेर निकाल दिनात तो मेरेन साउथ वेस्ट पोर्टाच्या प्रस्तावाचेर फुडली प्रक्रिया जावंक शकना म्हूण मंत्रालयान हायकोर्टाक सांगलां. पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान तांचें म्हणणें 2 सप्तकां भितर लेखी दिवचें म्हूण हायकोर्टान आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत मंत्रालयाक सांगलें. मंत्रालयान तांची बाजू लेखी स्वरुपांत मांडल्या उपरांतूच गोवा फावंडेशनाचे याचिकेचेर निर्णय घेतले. साउथ वेस्ट पोर्ट कोर्टा मुखार दाखय लिपय करता. तांच्या याचिकेंत आपल्याक प्रतिवादी करचे म्हूण गोवा फावंडेशन हायकोर्टात गेलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.